Sugli ami ektai sahya, sugli ami lagi sohria, dunia deva pakaruya, anundam so takazuya, tarona tu korok dunia, jivita tu solu. दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलूचे सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथान जाता तितले बेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू एरोपागाच्या मदें उबे रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम दोन पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारान भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अनवळखी देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें तर तुमी वळखनासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव, स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दुनिया दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गोरचेक सांपडलोले भाशेन मनशाची सेवा चाकरी ताका गरज ना, कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम भरूंक एकाच मनशांत सगळे मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तगचें तें तांणी थारायलें आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलें. तरी तो आमचे थावन पयस ना, कित्याक ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव अशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी सगळीं खरेपणीन ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमोटीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपण नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू ताचे मदलो कडसरलो. तरी कांय जाणांनी ताका एकटोवन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आसलो येरोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल
आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आथेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात सगलीं तुमी ताच्या दुतांनू. सगले तुमी ताच्या दोलबारांनू ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो पोरसां, कुंवर आनी संवसारांतले सगले मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुर्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ती सगलीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्यानूच ना एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. स्वर्गार आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलोलीं पोरसां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शेरो दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ आसतलो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदोरचे उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगलें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या निमण्या जेवणार आपल्या शिसां बरोबर तोखता तसलें जिवीत तांकां वांटूंक सोदतना ही जी उतरां उलयलो आनी करण्यो केल्यो तांचो समज पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या उपरांतूच शिसांक धीर, बळ आनी समाधान मेळटा. पवित्र त्रित्वी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां एक वरिश्ट देणें.
आनी बरोच बोर एक गूठ, जाचे विशीं आमकां पवित्र आत्मो आजून जायत्यो वस्तू सांगचो आसा आनी आमी त्यो आमच्या मनांत आजून घेवंक जाय. मागणें जावन आसा तो वेळ, जंय पवित्र त्रित्वेचे तेग जण पवित्र आत्मो आमचेर देंवलोला आसतना देवा संबंदी स्वता उगडापी करून पूर्ण स्वताचे वाटेन चलोवन आमच्या जिवितांत खोल रीक घेतात. जेजू आपल्या आत्म्या उद्देशी आमकां आपल्या पाटलावदारांक सदां काळ आमचो मार्गदर्शक, वाट, सोत आनी जिवीत जाता. तोच पवित्र आत्मो दर एका क्रिस्तावांक आनी क्रिस्ताच्या समुदायांत सोर्ग आनी संवसार, देवा आनी मनीसकुळाक एकटवता येता. देवाच्या ह्या थांबून आसलेल्या कार्य आनी आसन्या उद्देशी हांव नवी रचना जाता, पातकांसून सुटका मेळटा आनी शुद्ध निर्मळ जावन पवित्र जायत वेता.